Thank you, Abba Father, for this beautiful day, beautiful session, for joining everyone. And thank you, Abba Father, Jesus, and the Holy Spirit for taking over today's class. It's you, Holy Spirit, who is taking over through Ola's vocal cord and using our bodies to proclaim your good news. Holy Spirit, take over complete over on today's session. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, In the name of Jesus. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Take complete authority of my tongue, of my vocal cord, and let every word spoken be yours and nothing of mine. Thank you for teaching us. Thank you for your presence, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Sister Nikita. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आता thank you, Jesus. आज न्हू something different शिकया, okay? आमी जायते फावटी हेब्रू 4:12 आयकलां न्हू की देवाचें उतर जावन आसा जिवें उतर, एक्टीव, दोनी वाटेन पाजलोले तरवारी भाशेन, सारकें? Thank you, Jesus. Yes, Yes. Sister. So आता Hebrew 4:13 आमकां सांगता, thank you, Jesus, and there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give an account. म्हणजे देवा कडच्यान कांयच लिपलोलें ना. करेक्ट नॅन्सी कोंकणी बायबल हा सॉरी हांवें तुका सांगूंक ना पयलीं. Oi, oi, Kotara. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता देवा कडच्यान कांयच लिपोंक ना आनी हिंगा न्हू एक क्रिचर म्हणून उतर आसा आमकां दिसता न्हू and there is no creature hidden from his sight. Okay, so आयज एक कोण क्रिचर आनी कितें ताजे वयर शिकया. Yes, Nancy. वाचू Sister Nikita. वाच Yeah, thank you, वाच. Jesus. तू म्यूट कर Sister. हांव वाचता या तेन्ना. या या. Thank you, Lord. देवा मुखार लिपोन उरता तसली कसलीच रोचना ना, पूण ताचे नोदरेक सोगलें विंगलें आनी उक्तें, आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो दिवंक जाय. Amen. Thank you, Jesus. So ताच्या नोदरेन कांयच लिपना न्हू. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. No. Yes. आनी थँक यू जीजस. सिस्टर नॅन्सी जेन्ना जेजूक खुरसार मारलो न्हू, खुरसार किलायलो, इवन लास्ट मिनट देखून सोयतानान तेका ट्राय केलो न्हू तेका टेम्प्ट करपाक, तेणें तेका फुल्ली नेकड केलो. करेक्ट? आनी ती सारकें. जावन आसा एक हायट, रायट? एक सर्टन हायट आसता न्हू, लायक आतां आमी आमचे मातशें कितें दिसता जाल्यार आमी रोखडेंच धांपता, लिपयता, कवर करता, सारकें न्हू? कित्याक ती एक सर्टन हायट आसता, करेक्ट? सो हिंगा सोयतान ती हायट पासून सोयतानान क्रॉस केली, तेका पब्लिकली नेकड केलो. आनी जेन्ना एग्जाम्पल केन्ना आमचे पब्लिकली मातशें कितें आमकां फेस करूंक आगवड लागता, रायट? त्रास जाता, रायट? पब्लिकली फेस करपाक केन्ना अशें जाल्यार. सो Yes. हिंगा पयलोच दिसता. जेजूक ताणें हय. पब्लिकली नेकड केल्लो. ओके? आनी ते घोडयेक देखून जेजून कितें म्हणलें, बापा तांकां बगशी, कित्याक ते नको कितें कोत्ताय ते. करेक्ट? फादर फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हॉट दे आर डुईंग. ही जेजूची उतरां आहलोलीं. सो लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड देखून सोयतानान आपल्याचें 100% दिवन ट्राय केलें जेजूक ऑफेन्स हाडपाक. पूण जेजून ऑफेन्स घेतलोलें ना No. घेवं. घेवंक ना. आनी इफ सपोज जेजून ऑफेन्स घेयल्यार आमचें कितें जाता आहलें? आमी फेरना आसतले. करेक्ट. थँक यू जीजस. पूण जायते फावटी सिस्टर नॅन्सी, मारिया आनी रोजी येना जायते फावटी आमकां केन्नाय कोणें ल्हानशें कितें उतर म्हणलें, ओके, अगेन्स्ट अस, ओ केन्ना कितें जालें, आमी लायक रोखडी इमोशनल जावन आमी म्हणना तेणें म्हाका म्हणलेंच कित्याक, हाव डेअर दॅट पर्सन सेज लायक दॅट टू मी. जायना? Yes, Sister Nikita. Yes. रोखडोच पिंच येयना? Yes, येता न्हू? Yeta. थँक यू जीजस. आनी हें केन्ना जाता जाण तूं?
हें जाता जेन्ना सोयतान तुका एक चित्न दिता, सोयतान तुका एक फोट दिता. थँक यू जिजस. सोयतान आमकां कसो एटॅक करता? फिजिकली आमच्या मुखार येता. ना थॉट्सांनी येता. पित्रान थॉट्स न्हू आमच्या मायंडांतल्यान आनी एक्झॅक्टली न्हू एक एग्जाम्पल शेअर करता. थँक यू जिजस. हे स्क्रिप्चराचे पोतून येया आमी. थँक यू लॉर्ड. जॉन सिस्टर नॅन्सी काडून दवरात. जॉन गॉस्पल ऑफ जॉन chapter 13 verse 2. ओके. Thank you Jesus. Inga सांगता Jesus and his disciples were at Last Supper. The devil had already put into the heart of Judas, the son of Simon Iscariot, the thought of betraying Jesus. So thought गायलो होय. जेजूक बेट्रे करपाक थॉट गायलो आनी जुदासान तो थॉट एक्सेप्ट केलो. रायट? चॉयस आमचेशी हा वेदर टू रिजेक्ट ओ वेदर टू एक्सेप्ट. ती फोट एक्सेप्ट करपाची ओ ती फोट रिजेक्ट करपाचे चॉयस आमचेशी हा. करेक्ट? सो हिंगा आमकां दिसून Yes. येता सोयतान आमकां थॉट्स दिता. थँक यू जीस. वाच सिस्टर नॅन्सी. ताचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो गात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मोनांत घाल्लें. Amen. Thank you, थँक यू Jesus. जीसस. सो ताच्या मोनान कोणें गायलें? सोयतानान. रायट? थँक यू जीसस. सोयतानान ताचे ऑलरेडी मोनान घातले. ताका एक थॉट दिलो आनी एक्झॅक्टली न्हू सोयतान आमच्या जिवितान केन्ना येता तो आमकां थॉट एक लाय घेवन येता, एक फोट घेवन येता आनी ती फोट जेन्ना आमी एक्सेप्ट करता न्हू आमी ते क्रिचराक अलाव करताय. आतां हेब्रू 4:12 आमकां सांगतालो की देवा कडच्यान कसलीच क्रिचर लिपोना. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरीट. पोतून शेअर करता. आनी ही क्रिचर न्हू दिसपटी आमच्या जिवितान आसता पूण जायते फावटी न्हू आमी इग्नोर करता. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू जीसस. हिंगा सांगला न्हू एंड देर इज नो क्रिचर हिडन फ्रॉम हिज सायट. आनी क्रिचर न्हू जावन आसा वू. थँक यू लॉर्ड जीसस. अंडरस्टँड जातली आमी. ओके. आतां हिंगा या जेनेसीस chapter 3 verse 8 to 11. Thank you Jesus. वाचा सिस्टर. वाच ओपन केलेले वाच सिस्टर. सांजे वेळार खूब कारवो परतून आयलो आनी तोचीत धरून सिस्टर हें कितें आजेतिनाची एक जिवी थाळी हाडली म्हणटोच प्रितुमे वेलें उदक देंवला म्हूण नोवाक कळ्ळें. Sister Genesis 3. सॉरी. थँक यू Thank you जीसस. Jesus. जेनेसिस 3. Yeah, Genesis 3 verse 8 to 11. ते म्हणसर हांव वाचता. ओके. Thank you Jesus. That evening they heard the Lord God walking in the garden, and they hid from him among the trees. But the Lord called out to man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden. I was afraid and hid from you because I was naked." "Who told you that you were naked?" God asked. "Did you eat the fruit that I told you not to eat?" Thank you, Jesus. Kelly, sister? Yeah. सांजेचें शीतल वारें मारतना सर्वेस्पर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना
ताणे ताचो ताळो आयकलो आणि बागेंतल्या झाडांनी धाडलो आणि ताची बायल सर्वेस्परा देवाचे नोदरे मुखावेली लिपली. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आता हिंगा वर्स 11 देव कितें क्वेश्चन करता? वर्स 11 देवान विचारलें, हम्म. तूं विंगलो कोणें सांगलें तर हांवें आडवाल्लोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Sister Nancy Pottunwas, verse 11. Okay. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसा म्हूण तुका कोणें सांगलें तर हांवें आडवाल्लोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? Amen. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. आता देवान विचारलें तुका कोणें सांगलें, रायट? देवान विचारूंक हय ना तुका कितकोन कळ्ळें. Two different thing, right? God हय asked, who told you? Who told you that you are naked? देवान विचारूंक ना how you came to know. तेणे विचारलें who told you? हय Who? Okay? आणि हय every day वो who जावन आसा creature. Okay? Every day हय आमचे मोतीन हो who येता. ओके हिंगा पळय हय देवान विचारलें तेका who told you म्हूण तो देवाक खबर आहलोलें हिंगा आनीक कोण मनीस येवन फूट दिवन गेला. हय तेणें विचारूंक ना लायक तूं कितकोन कळ्ळें. ताणें म्हणलें who told you? कोण सांगला तुका? सांगपाक आनी कोणू आसोंक जायो, रायट? तो विंगडो हाय म्हूण ती विंगडी हाय म्हूण सांगपा आनी कोणू मनीस आसोंक जायो, रायट? सो सैतानान थँक यू जी सैतानान ऑलरेडी तांकां फोट दिल्ली. तेमी ती फोट एक्सेप्ट केली, डिसओबिडियन्स केलें देवाक आनी तेमी ती फोट ते चित्न मानून घेतलें, रायट? थँक यू जीजस. हय एडम आनी ईव डिसओबिडियंट जालीं आनी तांकां देवान तांकां क्वेश्चन केलो हू टोल्ड यू म्हूण तो देवाक खबर आहलोली थिंगा आनी एक थर्ड पर्सन येवन फोट दिवन गेलो. हय आनी आयज पासून न्हू आमच्या जिवितान सेम जाता. जायते पावटी आमी म्हणटाय जाण तूं म्हजो फ्रेंड म्हजेर रागार आहा ओ म्हजे नेबर म्हजेर रागार आहा. पूण हें चित्न कोणें दिलां आमकां? हू गेव यू द थॉट? तुजे नेबरान सांगला? तुजे फ्रेंडान सांगला? ना न्हू. ना पूण कोण दिता आमकां ही चिंतना? सैतान घेवन येता सैतान पयलीं. घेवन येता ती क्रिचर. आनी देवाचें उतर सांगता ती क्रिचर देवाच्या दोळ्यांतल्यान लिपना. आनी थँक यू जीजस. हिंगा पळय देव विचारता हू टोल्ड यू? सो एक्झॅक्टली दिसपोटे आमी विचारूंक जाय हें चित्न खंयच्यान येयलां? हें चित्न म्हाका देवा कडच्यान येयलां ओ त्या क्रिचरा कडच्यान येयलां, सैताना कडच्यान येयलां? आमकां गरजेचें क्वेश्चन करपाक की हे म्हाका थॉट्स येताय हे थॉट्स देवा कडच्यान येताय ओ हे थॉट्स हुआ कडच्यान येताय? हय थँक यू जीजस. तो न्हू सदांच चिंतनांतल्यान एटॅक करता. तो सदांच चिंतना दिता. जाण तूं तुजो फ्रेंड तुज्यो खबरो करता ओ ती तुका स्मायल दिनाय ओ ती तुका लायक कोन्नाय. पूण ही चिंतना कोण दिता? ही सोगली रागार जावपाची, कन्फ्युजनाची, हेट्रेडाची, इरिटेट जावपाची, राग येवपाची ही सोगली देवा कडच्यान येताय? ना सैताना कडच्यान. आनी जायते पावटी सपोज एक फ्रेंडशीप आहा त्या फ्रेंडशिपा मदें फूट पडटा. ओके थँक यू जीजस. हय सो ती फ्रेंडशीप जावन आसता एक स्ट्रॉंग थ्रेट टू द किंगडम ऑफ डार्कनस. ताका लागून सैतान आपल्याचे बेस्ट कोत्ता त्या मनशाक सेपरेट करपाक आनी तो त्या मनशाक थॉट्स दिता. पूण ते घोडयेक आमी आमचें तोंड ओपन करून विचारपाक गरजेचें थॉट्स कोणा कडच्यान येताय? त्या मनशान केन्ना तुका ओपनली येवन कन्फ्रंट केला? ना, करूंक ना. ना मू तुवें केन्ना त्या मनशाक फोन करून विचारला? करूंक ना. पूण आमी ते फोटो एक्सेप्ट कोत्ताय कित्याक आमकां दिसता लिनींग ऑन आवर ओन अंडरस्टँडींग. करेक्ट? सारकें. पूण त्या वखदाक आमचें तोंड ओपन करून विचारपाक गरजेचें आमचेशी की हे थॉट्स ही चिंतना म्हाका कोणा कडच्यान येताय? ही देवा कडच्यान येताय? देव केन्ना तुका हेट्रेड
थॉट्स दिवपा ना रायट कोणाक हेट करपाक ओ लायक कोण तुजे वायट चिंत्ता तसले थॉट्स देवा कडच्यान केन्ना येयनाय. ना कन्फ्युजन, हेट्रड, बिटरनेस, स्ट्राइफ, जेलसी हे सगळे थॉट्स घेऊन कोण येता? सैतान सैतान. घेऊन येता. सैतान. आणि तेच देवान विचारले हू टोल्ड यू? सो आमकांय गरजेचे एवरी डे जेन्ना आमकां थॉट्स येताय लायक जायते पावटी आमकां दिसता म्हाका कोण लायक करना, म्हाका म्हजी टिचर लायक करना, ओ म्हाका म्हजे घोव लायक करना, म्हाका म्हजी भुरगीं लायक करना. कोण घेवन येता हे थॉट्स? खरें तुज्या भुरग्यांनी तुका सांगलां, ओ तुवें तुज्या भुरग्यांक विचारलां, ओ तुवें तुज्या टिचरीक विचारलां. थँक यू जीजस. हे थॉट्स सगळे कोण घेवन येता? जायते पावटी थँक यू जीजस आमचे मायंडान असले थॉट्स येताय की थँक यू लॉर्ड जीजस की तूं बरें दिसना. तू अगली हा, तू मोठें हा, यू आर गुड फॉर नथिंग. जायते फावटी आमी म्हणटा आयज म्हाका इतले लेझीनस फील जाता, आयज म्हाका विकनस फील जाता. हे थॉट्स कोण घेवन येता? सैतानाक जाय आपले ओपन केल्ले आनी म्हणलोले प्रेज वय. गॉड थँक यू जीजस. सिस्टर. येस. या प्रेज गॉड. म्हाकाय पयले जायते येताले निकिता सिस्टर निकिता असले टॉस्ट आनी जेन्ना हांव हे वर्डान येवपा लागले आनी क्लासीक जॉयन जावपा लागले ते सगळे म्हजे गेले. म्हाकाय तशें दिसताले आय वॉज रिजेक्टेड आनी लोनली. सगळीं म्हाका हेट कोत्तात, म्हाका कोण ना, म्हाका सगल्यांनी सोडला. सो एश कोन्न थॉट्स येतालीं म्हाका. पूण ती वचपा जाय जाल्यार वर्ड ऑफ गॉड तुवें एक्सेप्ट करूं जाय आनी वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू लिवींग. आनी जेन्ना आमी ते एक्सेप्ट कोताय लायक आमी मिसाक वयता जाल्यार आमी जेजू घेताय. होच जाण सोजमोता ते पार्टिकूल म्हण इट्स नॉट पार्टिकूल. ते ब्लेसड आसता आनी थिंगा जेजू हाजीर आसता. आनी जेन्ना ते आमी रिसीव कोताय जेजू आमचे ती कूड जेजूची जिवी जाता आनी आमकां घोटाय मेळटा. सो एवरी डे इट्स इम्पॉर्टंट ते आमी देवाचे उतर आमच्या जिवितान आपणावंक आनी ती थॉट्स जी येताय पळय ती पयस वयताय लायक अ डर्टी बकेट. थँक यू जीजस. थँक यू होली प्रेज स्पिरिट. जीजस. येस ट्रू. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. पूण जायते पावटी जाता न्हू लायक एग्जाम्पल आतां मिसाक वचोंक जाय. सो जायते पावटी थॉट्स येयनाय म्हाका आनिकूय झेम येता, म्हाका उठपाक नाका, ओ आयज हांव लेझी फील जाता, आयज म्हजी बॉडी दुखता. पूण हे थॉट्स कोण दिता आमकां? आनी जेन्ना आमी ते थॉट्स एक्सेप्ट कोत्ता आनी आमी म्हणटाय वय आयज म्हाका विकनस फील जाता, वय आयज म्हाका मिसाक वचपाक नाका, वो सेशन अटेंड करपाक नाका, वो टिचींग आयकोपाक नाका. आमी कोणाक डॉमिनेट कोत्ता? आमचे थॉट्स आमकां डॉमिनेट कोत्ताय वो आमी थॉट्सांक डॉमिनेट कोत्ता? थँक यू थॉट्सांक जीजस. डॉमिनेट. थँक यू जीजस. देवाचे उतर कितें सांगता आमकां फिलिपायन्स 4:13 सांगता. थँक यू जीजस. आमी जितले पावटी आमी आमचे थॉट्स वो क्रिचर आमकां थॉट्स दिता की तुज्यान कांयच करपाक जावपाना. देवाचे उतर आमकां सांगता की आपल्याच्या बोलान तुज्यान सगळें करूंक जाता. आपल्याचे घोटायेन आपल्याच्या शक्तीन तुज्यान सगळें करूंक जाता. जेन्ना तो वू वॉयस ती चिंतना आमकां सांगताय की तूं भिरांतेनूय तुजें जिवीत सारतलें, तुगे जिवितान फकत भिरांत आहा. पूण देवाचें उतर सांगता देवान आमकां भिरांतेचो आत्मो दिलना. जेन्ना थॉट्स सांगताय यू आर गूड फॉर नथिंग, तूं कित्याक उपकारना. पूण देवाचें उतर सांगता देवान आमकां ब्युटिफुली क्रिएट केलां, रायट? येस. थँक यू येस. जीजस. आनीक एग्जाम्पल शेअर कोत्ता. ओके. थँक यू जीजस. आमी सगळीं गोलायत आनी हेजी डेविडाची स्टोरी जाणाय, रायट? इन्सिडेंट इन द बायबल. येस. थँक यू जीजस. आनी तेन्ना साऊल किंग आहलो, रायट? सॉरी, साऊल किंग आहलो, रायट? येस. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीजस. सिस्टर नॅन्सी वाचता इंग्लिशानू वाच. 1 Saul 19 Yeah. काढला आहे. Ah, okay.
1 Samuel 9:2. Yes. Yeah, thank you, Jesus. ताका सॉल नावाचो एक पूत आसलो, रुपांत सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगल्या इस्रायलितां मदें ताचे वंश सोबीत आनी कोणूच नासलो, आनी हेर सगलीं ताच्या बुजाक मात पावतालीं. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. आता हिंगा आमकां सांगता, he had a son named Saul, a handsome man in the prime of life. Saul was foot taller than anyone else in Israel. Foot taller than anyone else in Israel, and more handsome as well, correct? So तो इक्वली हायटार आहलो गोलायताचो. आमी जितले पावटी गोलायताचे पिक्चर चोयताय, गोलायत भरपूर लांब आहा, रायट? जायंट. Yeah. सो सावलूय लांब आहलोलो. पळय ताची इवन लायक आनिकूय स्क्रिप्चर आहा, 1 Samuel 10:23 आनी थिंगा न्हू सावल लिपता, पूण तो लिपोवन फायदो ना, कित्याक तो आख्खे इस्रायेला लोकांकीन तो लांब आसता आनी तो दिश्टी पडटा. सो हिंगा सावल पळय गोलायता भाशेन आहलोलो, पूण तेका कोणें चिंतना दिलोली की ताज्यान गोलायताक फायट करपाक जायना म्हणून. ते भायर तो अनॉयंटेड आहलोलो, तेका मागलोलो, सॅम्युएलान तेका मागलोलो, ही वॉज अनॉयंटेड. पूण ताणें कोणाक धाडलो फायट करपाक? अ शेपर्ड बॉय, रायट? Yes, sister. डेविडाक. आनी Mm. डेविड यंग आहलोलो. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. सो हेच भाशेन न्हू ही चिंतना आमकांय दिता, जेन्ना तो क्रिचर आमकां तोच दिता, सैतान आमकां तोच दिता की तूं गूड फॉर नथींग, तुज्यान कांयच करूंक जायना, तूं युजलस, तूं आयज डिप्रेस, तूं आयज लेझी. हो वॉयस कोणाचो? आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट एवरी डे डिसर्नमेंट करपाक, रायट? की हो देवाचो वॉयस हो सैतानाचो वॉयस, आनी आमी केन्ना डिसर्न करतलीं, नॅन्सी? केन्ना आमकां कळटलें हो वॉयस सैताना कडच्यान येता, ही चिंतना सैताना कडच्यान येता, ही चिंतना देवा कडच्यान येता, तें केन्ना आमी डिसर्न करूंक पावतलीं? जेन्ना आमी देवाची उतर जाण जातली तेन्ना, knowing God, थँक यू when we जीजस. talk about the love of God. थँक यू जीजस. ओके, सो जितले पावटी सैतान आमकां थॉट्स दिता न्हू, ताचे थॉट्स न्हू सदांच आमकां फियर दिताय, हर्ट दिताय, बिटरनस, स्ट्रेस आनी कन्फ्युजन. आनी जितले पावटी देवा कडच्यान आमकां थॉट्स येताय न्हू, ते सदां पीस आसताय, आनी देवाचें उतर आमकां केन्ना कन्फ्यूज करना. God is not a God of confusion, but a God of peace. ओके, आनी केन्ना आमी देवाचो ताळो, ताचे थॉट्स आमी केन्ना डिसर्न आयकोंक पावतलीं, केन्ना आमकां कळटलें की हे थॉट्स आमकां सैताना कडच्यान येताय आनी हे थॉट्स आमकां देवा कडच्यान येताय, जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावतलीं, करेक्ट? जेन्ना आमी ताका जाणा जातलीं. आतां नॅन्सी एग्जाम्पल, सपोज तुजे भुरगें, ओके, चेडूं हय. चेडो एक क्लासरुमान हाय, आनी ते क्लासरुमान इतली बोवाळ आहा, आनी तुजो चेडो न्हू तुका मामा मामा म्हूण उलो मारता, आनी दुसरीं भुरगीं बोवाळ मारताय. तूं तुगे चेड्याचो ताळो वळखपाना? वळखतलें. कित्याक वळखतलें? Because I know हांव जाणा तेजो ताळो वळखता. वळखता, करेक्ट? कित्याक ती भुरगीं कुसव्यान आसतनसून तूं तेंकोडे उलयता, आनी दिसपटी इवन आफ्टर बर्थ ऑल्सो तूं तेंचेशी उलयतालें, तेंचेशी तेमी तुजेशी टायम स्पेंड केला, तुंय तेंचेशी टायम स्पेंड केला, आनी तुमचो संबंद आहा, रायट? रिलेशनशीप आहा, रायट? कॉन्स्टंट कंटिन्युअस एवरी डे तुमचो संबंद आहा. सो एक्झॅक्टली जेन्ना आमचो संबंद बापाशी आसतलो, सदांच आमी बापाक अबायड आसतलीं, आनी बाप आमकां अबायड आसतलो, जाल्यार आमी बापाचो ताळो वळखतलीं न्हू. थँक यू जीजस. जॉन 10 आमकां सांगता न्हू, जॉन 10:27, माय शीप लिसन टू माय वॉयस, आय नो Yes. Yes. देम अँड दे फॉलो मी. केन्ना आमी ताका फॉलो करतलीं? जेन्ना आमी ताका रिगून रावतलीं. थँक यू जीजस. लेट मी शेअर, कितल्योच स्क्रिप्चर हाय. जॉन 15 आमकां क्लियरली सांगता, मागीर जॉन 8:31-32 आमकां सांगता.
John 15 घेता sister. Thank you Jesus. जॉन 15 घेतलं. John 15:5. ओके. I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will bear much fruit. For you can do nothing without me. So आमकां गरजेचें every day constant देवाक रिगून रावपाक ते सेप ओडपाक. कित्याक हिंगा सांगता पळय, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit, for you can do nothing without me. आता आमी रोजीस पयले न्हू सिस्टर. आता आमकां कोण रोजीस हुंचे फ्लावर्स बुके गिफ्ट करता आमी हॅप्पी जाता आमी म्हणटा ती फ्रेश. पूण ती फ्रेश आहा ती डेड ऑलरेडी. ती ऑलरेडी डेड. ती डेड कित्याक तांकां कट केले तांकां आतां सेप मेळना. ती घोडे फकत 1 वीक or last to last, those to 8, 9 days or 10 days देखून ती उरोंक शकताय उदकान घायल्यार. पूण तांकां लायफ आहा जिवीत आहा ना. ना. सो एक्झॅक्टली जेन्ना आमी देवाक रिकून हाय आमी देवाक अबायड हाय जाल्यार दिसपोटी आमी सेप ओडून घेता. जितले पावटी सैतान येता यू आर गूड फॉर नथींग, तो तुका हेट करता, तो तुका लायक करना, त्या घोडेक आमी आमचें तोंड ओपन करून विचारूंक जाय हे थॉट्स कोणा कडच्यान येयले. जायते पावटी न्हू आमी आमचे ओन अंडरस्टँडिंगाचे लीन करता. लास्ट टायम आमी शेअर केल्ली न्हू Proverbs 3. Lean not on your own understanding and ideas. Don't think you're smarter. सो जायते पावटी न्हू आमी अलाव करताय हे थॉट्स आनी आमकां दिसता की आमी दुसऱ्याची मायंड रीड करूंक जाणाय म्हणून. पूण आमी दुसऱ्याची मायंड रीड करूंक जाणाय ना. केन्ना इफ सपोज त्या मनशान तुका स्मायल दिलना वो जाप केला आमी रोखडे जज करता, रोखडी कन्क्लुजनाक येताय रायट. कित्याक येताय कित्याक हो क्रिचर सैतान आमकां ऑलरेडी थॉट्स दिता अरे ताणें तुका स्मायल केलना, शुअर तो तुका लायक करना, शुअर तो तुका हेट करता, शुअर तूं तेका लायक जालना तो तुगे गॉसिप करता. पूण हे थॉट्स कोण दिता आमकां? हे थॉट्स देवा कडच्यान येताय. हे थॉट्स आमकां पीस दिता ना. कन्फ्युजन, हेट्रेड, बिटरनेस, स्ट्राइफ. करेक्ट. थँक यू जीसस. वाच सिस्टर नॅन्सी. ओके. थँक यू जीसस. हांव दाखवेल तुमी फाटे जी कोण म्हजे सोवें रिगून रावतात आनी जाची सोवें हांव रिगून रावतां ती सुबाम फळां दितात. कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. थँक्यू थँक यू जीसस. जीसस. सो आमकां गरजेचें देवाच्या उतरान अबायड रावपाक, दिसपोटी आमचे सेप ओडून घेवपाक. कित्याक सैतान आमकां देवाच्या उतर सांगता ही इज लायक अ रोरिंग लायन. तो रावता रायट. आतां पळय जुदासाकूय थॉट दिवंक ना तेणें येस सिस्टर. दिल्लो न्हू. पूण चॉयस कोणाची हा? एवरी डे चॉयस कोणाची हा? आमचेशी हा रायट. वेदर आमी तो तो थॉट आमी आमचे भितर घेता, ती फोट आमी आपणायता वो आमकां डिसर्नमेंट आहा. आमी जाणाय हो कोणाचो आवाज. म्हाका त्या मनशान कांय कन्फ्रंट केलना, निदर हांवें त्या मनशाक कांय ओपनली विचारना. हे सैतान थॉट्स घेवन येयला वो हे देवा कडच्यान येयला हे थॉट्स. आनी देव केन्ना आमकां कन्फ्युजन, हेट्रेड, बिटरनेस दिता? ना. Every good thing comes from God, right? येस. He's a giver. Thank you, Jesus. Sister Nancy, John 8:31-32 घेतला, okay? Thank you, Jesus. ओके. So Jesus said to those who believe in him, if you obey my teaching, you are really my disciple. Thank you, Jesus. दूसरे comparing. Thank you, Lord. KJV के है. Thank you, Jesus. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciple indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free.
सो देवाचें उतर सांगता आमी कंटिन्यू रावपाक गरजेची, अबायड रावपाक गरजेची. येस. एक हॅबीट जावपाक गरजेची की देवाच्या उतराक आमी दिसपोटी आमच्या जिवितान आपणावपाक, ताचे सेप दिसपोटी आमच्या जिवितान घेवपाक, जाल्यार द ट्रूथ वील सेट यू वील नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. सो जेन्ना आमी देवाक रिगून हाय, जेन्ना आमकां बापाचो नेचर खबर आसा, बाप मोग, पूत मोग, पवित्र आत्मा ऑलरेडी आमचे भितर, ताणें रोमन्स 5:5 आमकां सांगता ऑलरेडी आमचे भितर मोग वतला बापाचो, अगापे लव आमचे भितर ताणें घातला. सो जेन्ना आमी ताका वळखताय, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, तेन्ना आमकां कळटा की हो आवाज कोणा कडच्यान येता. जेन्ना हो आवाज तुका सांगता यू नो यू आर गूड फॉर नथींग, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर लेझी, तूं भिरांतेनूच राव, तूं कित्याच कोता येना, तुकडच्यान कांयच जायना, आयज तुका बरें फील जायना, आयज तूं लेझी फील जाता, आयज तुका हें करूंक नाका, तें करूंक नाका. आमी जायते पावटी म्हणनाय टुडे आय एम फिलींग व्हेरी लेझी. होय सिस्टर म्हणटाय. पूण हे थॉट्स कोण दिता? तेन्ना आमी तोंड ओपन करून विचारताय हे थॉट्स म्हाका जेजू कडच्यान येयले, हे थॉट्स म्हाका खंयच्यान येयले? आमी विचारताय हू टोल्ड यू? ना. आमकांच विचारताय हू टोल्ड यू? ना. जीसस. सो हें गरजेचें विचारपाक की हे थॉट्स आमकां कोणा कडच्यान येयले. जायते फावटी नोट केलां, सपोज आतां एक टिचींग एटेंड करपाक जाय, ओ खंयचें रिट्रीट ओ मिसाकू धर तर वचपाक जाय, जाल्यार आमकां इवन थँक्यू जीजस, हांव म्हजोच एग्जांपल दितां. आतां रोजरी करूंक जाय, आवय तेन्नाच तेच टायमाक न्हू सगळे उडकास येतले, किचनान कितें दवरलो आहा, रांदपाक कितें दवरलो आहा, कितें आयरन करपाक जाय, कितें हाडपाक जाय, कोणाक फोन करपाक जाय, कोणाक कितें, तेच टायमाक उजगास येयना. येस सिस्टर. आनी हे थॉट्स कोण दिता त्या घोडेक? तो तो दिता सेटन. क्रिचर हू. सो त्या होय. घोडेक आमी आमकांच तोंड ओपन करून विचारपाक जाय हू टोल्ड यू? होय. जायते पावटी हे न्हू आतां इतलें कॉमन जाला की जायते पावटी आमकां दिसता लायक यू नो इफ सपोज एक शेजारी तुका जाप करनासतना, स्मायल करनासतना गेलो, वो कोणें लायक यू नो घोडी आमकां खबर ना तेज्या जिवितान कितें चलता, वो लायक तो ते खंयच्या सिट्युएशनाक आहा तो आमकां खबर ना, पूण इमिडियटली सयतान येयना थॉट्स घेवन, चोय तेणें तुका जाप पासून केलें ना. होय सारकें सिस्टर. आनी हे थॉट्स आमकां कितें करता? हॅपिनस दिता? वो आनी कन्फ्यूज ना. करता, उचांबळ करता, रेस्टलेस करता, कन्फ्युजनाक घालता. होय. कन्फ्युजनाक घालता. आनी जेन्ना देवा कडच्यान येता, देव आमकां केन्ना लेट मी शेअर द स्क्रिप्चर, आय थिंक इट्स इन थँक यू होली स्पिरिट बेटा 1 Corinthians. थँक यू जीसस. सिस्टर नॅन्सी 1 Corinthians 14:33 चेक कर. Corinthians 14. Thank you, Jesus. वाचता. For ओके. God, for God for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. So आमचो देव आमकां कन्फ्युजनाक थॉट्स दितलो. ना. थँक यू जीजस. लायक तो म्हणटलो पळय रे तुजो शेजारी गेला जाप करूंक ना, कितें तो शुवर म्हाका बेजार आहा, मुजे शुवर मुजे रागार आहा. हे थॉट्स आमकां देवा कडच्यान येताय. आनी ना. जितले फावटी हे थॉट्स आमी घेता कितें जाता, आमी बिटरनसान ऑपरेट करता. तेन्ना म्हाका जाप येस. कर, तेन्ना म्हाका स्मायल करूंक ना न्हू, हांवूय स्मायल करना. होय. तेन्ना म्हाका जाप दुसरे करूंक पावट ना. हांवूच करपाक ना. करेक्ट. पूण ते घोडेक आमी आमचें तोंड ओपन करून विचारलां काय हे थॉट्स आमकां कोण दिता? ना. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. येस सिस्टर नॅन्सी आनीक स्क्रिप्चर उडगास केल्या पवित्र आत्म्यान, पूण तूं वाच. थँक यू जीजस. ओके. थँक यू जीजस. कित्याक देव गडबडाचो देव न्हय, पूण शांती समाधानाचो, जशें भक्तांच्या सगल्या
सोबानी चाल आसा तशें तुमचे सोबेत सॉरी सिस्टर दुसरे हेजेर पावलो नो थँक यू प्रॉब्लम. जीसस नो प्रॉब्लम. हय सो थँक यू जीसस आमचो शांती दिता रायट. उत्सांबळ ओ शांती आनी उत्सांबळ समाधान दिता समाधान दिता आनी जितले पावटी आमी उत्सांबळ आसता रेस्टलेस म्हणटाय रायट रेस्टलेस आसता हय तेन्ना आमी गरजेचे लायक हे थॉट्स लायक आमी कोणा कडच्यान हे थॉट्स येताय आनी जेन्ना आमी थॉट्स घेयले आतां आमी शिकलाय आमकां पदवी दिल्या मार्क 11 आमकां सांगता मार्क 11 वर्स 22 23 24 आनी 25 थँक यू जीसस हे 3 स्टेप आहाय फर्स्ट तूं भावार्थ घे सेकंड तूं ऑथॉरिटी घे आनी ते थॉटाक तूं जेजूच्या नांवान हुकूम घाल आनी भायर काड तूं म्हूण हे म्हाका थॉट्स देवा कडच्यान येयल नाय हे सैताना कडच्यान येयले म्हजो पीस पाळ घालपाक थर्ड फॉरगिवनेस करेक्ट येस थँक यू जीसस हय जायते पावटी आमकां थॉट्स येयनाय लायक तूं आनी कितें रे तूं प्रेयर कोत्ता तुजे पास्ट पळय गिल्ट कंडेमनेशन आनी आमी जायते येस पावटी एक थॉट्स एक्सेप्ट कोत्ताय आमी म्हणटाय ओ हे म्हाका फावो न्हू आय डोंट डिजर्व दीस पूण देवाचें उतर आमकां सांगता नेवर अगेन वील आय कन्फेस कंडेमनेशन कित्याक म्हाका कंडेमनेशन ना ना आतां तूं जेजू क्रिस्तान आहा आनी आतां तुका कंडेमनेशन ना येस थँक यू जीस जायते पावटी आमी आमच्या तोंडांतल्यान म्हणटाय ना ते म्हजे विकनस म्हाका ही फोबिया आहा म्हाका ती फोबिया आहा म्हणनाय म्हाका हय हायट्सांची फोबिया आहा म्हाका आय एम नॉट गेटींग दॅट वर्ड थँक यू जीस क्लॉस्ट्रोफोबिया लायक एक रुमान बंद आहल्या आतां ते ट्रेंडींग जाले वर्ड्स डिप्रेशन हय आमी जायते फावटी म्हणटाय न्हू थँक यू जीसस येस म्हाका जालां ये हय हांव बॉन्डेजीन आहा पूण थँक यू जीसस हे थॉट्स आमकां कोण दिता आनी आमी जेन्ना ओपन कोत्ता आमी अलाव कोत्ताय रायट आमी अक्नॉलेज हय एक्सेप्ट कोत्ताय रायट पूण ते घोडेक आमी तोंड ओपन करपाक गरजेचे हे थॉट्स म्हाका कोण दिता हे विचार म्हाका कोण दिता कित्याक देवाचें उतर म्हाका सांगता नेवर वील आय अगेन कन्फेस आय एम इन बॉन्डेज 2 कोरिंथियन 3:17 म्हाका सांगता की म्हाका सोगल्यांतल्यान सुटका दिल्या या थँक यू जीसस सोमतीच्या शिशिरापांतली ते न्हू सिस्टर थँक येस यू जीसस थँक यू जीसस इवन जितले पावटी थॉट्स दिता आयज म्हजे फाट दुखता आयज म्हज्यान जावचें ना रांदपाक हें म्हाका जातालें पयलीं हांव म्हजोच एग्जाम्पल शेअर कोत्ता आयज म्हज्यान जावचें ना आयज म्हज्यान हें करूंक जावचें ना आयज म्हाका इतलें लेजिनस फील जाता आयज दीस बरो ना आयज सारको ग्लुमी सॅड डे पूण हे थॉट्स कोण दिता हू हू क्रिचर रायट कित्याक हय देवाचें उतर सांगता की थँक यू जीसस ताणें ऑलरेडी म्हजी सिकनस आपल्याचे कुडीन घेतली एन्ड नेवर अगेन वील आय कन्फेस डोमिनियन ऑफ सिकनस ओवर माय लायफ कित्याक ताणें प्रायस पे केला खुर्सार येस साल्वेशन फूल पॅकेज दिल्या जायते येस फावटी आमी म्हणटाय सिस्टर नॅन्सीक चड भावार्थ आहा वो सिस्टर रोजीक चड भावार्थ आहा म्हाका ना येस कोण सिस्टर सांगला हू टोल्ड सगळ्यांक सेम मेजर ऑफ हें दिलो आहा न्हू फेथ रोमन्स 12:3 आमकां सांगता आमकां सगल्याक सेम मेजर ऑफ फेथ दिला हय पूण जायते पावटी आमकां येयनाय थॉट्स हू क्रिचर घेवन येयना तेका चड फेथ आहा वो तो मनीस चड अनॉयंटेड आहा हांव तेकाच हय सांगतलें पूण कलोशन थँक यू जीसस शेअर करुया थँक यू लॉर्ड आनी हें आमकां रियलायज तरी जाता एवरी डे वो हू येत तो ना जायते फावटी आमी कॉन्वर्सेशन देखून दुसऱ्या कडेन कोत्ता तेन्ना लायक म्हणजे सिंपथी लायक घेवपाक तूं कशें आहा जाल्यार आवय हांव साप बरें ना मुगो अशें जालें तशें जालें सगली सिकनस कन्फेस कोत्ताय आनी तें मागीर वर्स जाता करेक्ट थँक यू जीसस सो ही चिंतना घेवन कोण येता कोण सांगता तुका तूं वीक आहा म्हणून देवाचें उतर सांगता जेन्ना तूं वीक आहा यू आर स्ट्रॉंग जेन्ना तूं वीक आहा म्हजी ग्रेस तुका सफिशियंट हय आनी हें केन्ना घडटलें जेन्ना आमचो संबंद आसतलो जेन्ना आमी बापाक वळखतलीं
इफ सपोज आमकां येस कांयच खबरूच ना, बापाक आमी वळखत ना, जाल्यार सैतान एवरीडे आमचे बँड वाजयतलोच, रायट? होय Thank you, Jesus. Okay, by Colossians 2 9 and 10. Okay, for in him dwelt all the fullness of Godhead bodily, and you are complete in him, which is the head of all principalities and power. So, आमचे भितर कितें आहा आतां? Fullness of God, right? ओ नॅन्सी तुजे भितर आहा आनी मारियाचे ओ रोजीचे ओ म्हजे भितर ना. सगळ्यांचे भितर हा तोच पवित्र आमच्या आत्मा भितर हा आमच्या ना तुका मातशें चड जसे आहा. थँक यू जीसस. पूण एसली थॉट्स येयनाय. हांव तेकाच होय सांगतलें तेगे मातशें प्रेयर चड हाका लागीं फास्ट पावता. तेका चड एनॉयंटींग आहा. सारखें पूण तेन्ना त्या मनशाक दुसऱ्या मनशाक सांगपाकूय आम गरजेचें न्हू ना करेक्ट. तोच तीच ऑथॉरिटी तोच पावर तुकाय दिलोलो आहा म्हणून करेक्ट. थँक यू जीसस. सेम रेझरेक्टेड पॉवर आयज आमी होय स्क्रिप्चर घेतलेली रोमन्स 8:11. सेम पवित्र आत्मो जेणे जेजूक पुनः जिवंत केलो तुला तोच जिवंत केलो. पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा. 1 John 4 होय 4 म्हणटाय द ग्रेटर वन इज इनसाइड ऑफ होय मी. सो तोच आमचे भितर आहा. पळय ही स्क्रिप्चर आमकां सांगता द फुलनेस ऑफ गॉड. जे नॅन्सी तुजे भितर आहा तो सेम फुलनेस ऑफ गॉड बाप पूत पवित्र आत्मो म्हज्या भितर आहा. पूण जेन्ना येस थॉट्स घेवन तो येता क्रिचर सैतान येता ना तुका अजून भावार्थ ना. तुगे भावार्थ इलो आहा. तेको चड आहा भावार्थ तेको पवित्र आत्मो चड आहा. होय Thank you, Jesus. Yeah, थँक यू Sister जीसस Nancy वाच कोंकणी. या 9 10 ओके थँक यू जीसस कित्याक ताच्या मुयच्या सोयबांत देवपणाची सगली परिपूर्णताय आसा आनी ताचे सोवें तुमी परिपूर्णतायेक पावल्यांत हे मनांत दवरात सगल्या अधिकाऱ्यांचे आनी अधिपतींचे तोच मस्तक एमेन थँक यू Amen. जीसस So आमकां सांगला हे मनान दवराय, रायट? चिटकून दवर. सदांच होय रिमेंबर की आख्खो होलनेस ऑफ गॉड बाप, पूत, पवित्र आत्मा हुंय आसा. आमचे आमच्या भितर जण एकल्याचे भितर आसा. होय Thank you, Jesus. Okay, thank you, Holy Spirit. I उदो सांगलो न्हू एक स्क्रिप्चर उडगास केलो म्हण थँक यू, जीसस. 2 Corinthians 11:3 काडा. ओके वाचो वाच, सिस्टर. 2 Corinthians 11 3. पूण एवेक जालें तें तुकाय जायत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता सोरपान आपले नाटबुदीन एवेक पातकांत घाली तशेंच तुमचें मन बिगडोन वचत आनी तुमी क्रिस्ताक अविस्वासी जाशात ताची सोरोळ आनी निर्मोळ भक्ती सोडून दिशात हो म्हजो हुस्को Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. दूसरे comparison check करता. Thank you, Lord. Sister Nancy पोतून वाच सोका. That's the thank you, Jesus. 2 Corinthians 11, 3, no? Yeah. Thank you, Lord. पूण एवेक जालें तें तुमकांय जायत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता Hmm. Thank you, Jesus. सोरपान आपले नाड एवेक पातकांत घाली तशेंच तुमचें मन बिगडोन वचत आनी तुमी क्रिस्ताक अविस्वासी जाशात ताची सोरोळ आनी निर्मोळ भक्ती सोडून दिशात हो म्हजो हुस्को Amen. Thank you, Amen. Thank you, Jesus. Jesus. But I'm afraid that just as Eve was deceived, आणि Eve कोही deceive जाली, सैतान घेऊन येयलो फोट, एक चितन घेऊन येयलो. खरेंच सांगला तुका फळ खायनाका. त्याने होय क्वेश्चन दिलो, राईट? एक थॉट दिलो, होय राईट? एक लाय होय दिली. आणि एक्झॅक्टली एव्हरी डे सैतान आमकांय लाय दिता. खरेंच, यू आर गुड फॉर नथिंग.
चोवपाक बरो दिसना, तूं बारीक हा, तूं मोठें हा, यू आर अगली, तुकोच्यान कांयच जावचें ना, तुजें हय जिवीत होपलेस, तूं कित्याक कोता हय येना, तूं लेजी, तूं डिप्रेस्ड. हय Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But I'm afraid that just as Eve was deceived by serpent's cunning, your mind, कित मु सांगलें हिंगा? Your mind. यो माय आनी सोयतान ही अटॅक करता आमकां, आमचे फुडें येता, मनांत मोनान येता, थॉट्स घेवन येता. थँक यू जेसू आमकां गरजेचे थॉट्स कोणाकडच्यान येताय ते आमकां डिसर्न करपाक गरजेचे. आमी इचारूंक गरजेचे आमचेशी आयज हे थॉट्स म्हाका कोणे दिले काय. जेन्ना तुजी बॉडी सांगता तुजे मायंडान येता आयज तूं उठनाका, आयज तुजेशी जावचें ना, येस सिस्टर आयज तुजेशी कांयच जावचें ना, आयज तूं हय लेझी फील जाता, आयज तूं इवन कुकिंग करनाका, ओ आयज तूं क्लिनींग करनाका, आयज हय तूं सेशन अटेंड करनाका. हे सारकें थॉट्स कोण घेवन येता. सो आमी गरजेचे विचारपाक आमचें तोंड ओपन करपाक, कित्याक देवाचें उतर कंप्लिटली डिफरंट सांगता रायट, आनी हे थॉट्स कॉन्ट्रडिक्टींग टू द वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक देवाचें उतर सांगता यू कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन यू, करेक्ट. येस आमेन थँक यू जीसस. पूण हिंगा ते थँक यू लॉर्ड. पूण आमचे थॉट्स कितें सांगता आमी इचारता हे थॉट्स कोणा कडच्यान येयले, ही चिंतना कोणें दिलें, ही देवा कडच्यान येयलें, देवा कडच्यान येता ती चिंतना सदां पीस आनी ग्रेस दिता, करेक्ट. हय आनी सोयतान सदांच कितें दिता, कन्फ्युजन, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, हेट्रेड, बिटरनेस, स्ट्रायफ एंड पझल्ड. हय कित्याक जितले फावटी आमी म्हणटा अरे तेणें म्हाका स्मायल केलना, ओ तो मुकोडे उलयना, सो इट्स लायक कन्फ्युजन रायट. एंड मागीर आमी हय बिटरनेसान ऑपरेट करता, हांवूय जाप करपाना तेका, हय हांवूय स्मायल करपाना तेका. आनी जेन्ना थॉट्स सांगता लायक आयज तुजेशी कांय जावपाना, आयज तूं लेझी फील जाता आनी हांव तोंड ओपन करता आनी म्हणटा ओय आयज हांव लेझी फील करता, आयज हांव कांयच करपाना, सो तूं अक्नॉलेज करता रायट. हय पूण देवाचें उतर सांगता यू कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन यू. जेन्ना तूं वीक हा तूं स्ट्रॉंग हा. जॉल 3:10 आमकां सांगता. 2 Corinthians 9:12 आमकां सांगता म्हजी ग्रेस तुका सफिशियंट. जेन्ना तूं ओसकोत हा, म्हजी ग्रेस, म्हजी कृपा तुका पुरो. थँक यू जीसस. Your mind may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. आणि हे घडटा रायट आमच्या जिवितान. हय जायते पावटी सपोज कोणे फोन उखलिल ना, आमी कितें म्हणटाय शुवर म्हजे बेजार आहा, मुद्दम काडून मुद्दम पयस काडून मुद्दम मुद्दम काडूंक ना. पूण कोण सांगला हय तूं घे. हांव जाल्यार तेच काडटा माझ केन्ना काडना हांवूय काडपाना तर नेक्स्ट टायम. नेक्स्ट टाइम तो फोन मारल्यार हांव काडपाना हांव कित्याक फॉरगिव करूं सदां, हांवूच हय कित्याक. सारकें सो हे थॉट्स कोण दिता, देवा कडच्यान येता हे थॉट्स, ना सैतान दिता सैतान. जसो सैतानान विचारलें आनी एक नोट शेअर करता. थँक यू जीसस. आतां नॅन्सी ओ रोजी तुमी कोणें इवन मारिया कोणूय आन्सर कोरया प्लीज. थँक यू जीसस. आतां सपोज तुमी बसीन वयताय ओ रस्त्यार चलोन वयताय, तुमी त्या मनशाक डायरेक्टली तुमची फूल घरान कितें जाता ती हिस्ट्री जॉग्राफी सांगतली ना. ना न्हू. रोजी, येस सिस्टर रोजी, ना आमी सांगना सांगनाय. पूण जेन्ना तूं त्या मनशाक वळखता, सपोज तो तुजो वळखीचो, जाल्यार तूं शेअर करपा वयतलें रायट. रायट सिस्टर सो हिंगाय एवेची इश्टागत आहलोली रायट सैताना कडेन. तो येतालो ते कडेन उलयतालो, म्हणजे तेंचें कॉन्वर्सेशन आहलें ना. एकू फर्स्ट मिटान ती तेका सांगता ना म्हाका देवान सांगलां तें फळ खायनाका आनी हातूय लायनाका म्हणून, ना न्हू. ना थँक यू जीसस. सो आमकांय गरजेचें आमचो संबंद कोणाशी हा, बापाशी हा ओ वर्ल्डली, जे वर्ल्ड आमकां सांगता. थँक यू जीसस. कित्याक एवरी डे आमकां ही चिंतना येतलींच. सो आमकां गरजेचें आमचें तोंड ओपन करपाक आनी विचारपाक ही चिंतना म्हाका कोण दिता, ओ कोणाचो आवाज हांव आयकतां.
जितलेय पावटी आमकां थॉट्स येताय तो म्हजे रागार हा. थँक यू जीसस. तो म्हजे गॉसिप कोत्ता. ओ हांव कित्याक कोता येना. म्हज्यान कांयच करूंक जायना. म्हाका भावार्थ ना. म्हाका अनॉयटींग ना. मोकडे प्रेयर करूंक जायना. हे थॉट्स कोण दिता? सैतान, रायट? वयतान. थँक यू जीसस. पूण तेन्ना आमी आमचें तोंड ओपन करून विचारपाक जाय, रायट? थँक यू जीसस. आनी एक एग्जाम्पल. थँक यू होली स्पिरिट. आतां सिस्टर नॅन्सी, थँक यू जीसस. आतां तुजें घोर आहा न्हू, करेक्ट? होय. आतां तुजे घराक हांव तुमगेर मेळपाक येयला आनी हांव तुका सांगता तुगे घरांतले भायर सर म्हूण. तूं वयतलें? ना. कित्याक घोर तुगेलें, पेपर्स तुजे, सगलें तुजें, करेक्ट? होय. सो पूण जेन्ना देवान इज्रायलाइट्सांक सांगलेलें गो एंड पॉसेस द प्रॉमीस लँड, ते गेल्ले? ना. कित्याक वचोनाय? तेमी ते हुवाचो ताळो आयकलो न्हू. पयलीं आमी 12 होय. स्पायस धाडया. होय. पयलीं आमी कोणाक तरी धाडया. होय. थँक यू जीसस. आनी देवान कितें तो केलें काय? तो तेंक सांगोंक लागलो ना तुम थिंग इजिप्तान बरीं आहलीं, बरें जेवण मेवतालें, सगलें सुसेगाद आहलीं. हिंग तुमकां भोंवो पडटा सोगल्या. पूण ती त्या प्रॉमीस लँडान व्हरपा आहलो न्हू तो तेका जिंगा जेवण नो लँड ऑफ मिल्क एंड हनी फ्लो जातोलें आहलोलें. सो सो तेणी थँक बिलीव यू. करूं ना तो देवाचो प्रॉमीस. सो आतां आमकां देवाचें उतर कितें सांगता? वी आर क्रिएटेड ब्युटिफुली, रायट? येस. इक्विप्ड, एम्पावर्ड. आमी होय. देवाची बिलावड. पूण सैतान म्हणटा तूं वचनाका. तूं चोय होय. तुजें पास्ट. सारकें. सदां पूण थँक यू जीसस. आतां पळय हेंकां चोय तेंकां ऑलरेडी गो एंड पॉसेस म्हूण सांगलेलें. पूण तेमी पॉसेस केले, तेमी स्पायस धाडले. तेमी त्या होय. क्रिचराचो आवाज आयकलो. सो आतां आमकां ऑलरेडी सॅल्वेशन फावो केलां. आमी ते प्रॉमिसीस एन्जॉय कोत्तांव, तोंड ओपन कोत्तांव आमचें, इचात्ताय हो आवाज कोणा कडच्यान येयला, हो कोणाचो ताळो आमी आयकोताव, ही चिंतना कोणा कडच्यान येयलें. आनी आमी बापाचो आवाज केन्ना वळखतलीं? जेन्ना आमचो बापाशी संबंद आहा, रायट? रिलेशनशीप आहा. जेन्ना होय. दिसपोटी एवरी डे कॉन्स्टंट कंटिन्युअस आमी ताच्या उतरान अबायड आहाय, आमकां ताचो नेचर खबर आहा. पयलीं आमकां दिसतालो गॉड इज अ पनिशींग गॉड. होय. पूण बाप मोग. होय. ताणें मोग दाखयलो खुरसार, नेकड जावन. सारकें. ताणें आपल्याची नेकडनेस कावर करूंक ना. बिटरनस घेवंक ना, ऑफेन्स घेवंक ना. तेचेर थिपी मारली, कांटे तेचे भितर घातले, ताच्या तोंडार मारले रोड, पूण ताणें ऑफेन्स घेवंक ना. ना. थँक यू जीसस. पूण आमकां मातशें कोण फोनूच उखलिना, कोण स्मायलूच दिना जाल्यार आमी कितली थॉट्स अलाव कोत्ताय? होय. ओगोळे आयज कोण मनीस तुज्या देरांतल्यान पास जाला आनी लायक तो आपल्याच्याच चिंतनान आहा, गॉड नोज, आमी रोखडी कन्क्लूज करना अरे तेणें म्हाका जाप पासून करूंक ना. होय. पूण हे थॉट्स कोण दिता? सैतान. कित्याक देव मोग. आनी देवान आमकां होय. एकूच कमांडमेंट दिला, मोग. होय. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. सगल्याक अंडरस्टँड जालें न्हू? थँक यू जीसस. येस सिस्टर. सो येस येस. व्हेरी इम्पॉर्टंट विचारपाक, हू टोल्ड यू? आमकांच विचारपाक, कोणें म्हाका सांगलां? ही चिंतना कोणाची? हो आवाज कोणाचो? हांवें कोणाचे थॉट्सांक अलाव केले? कित्याक चॉयस आमचेशी आहा. वेदर तूं ती फोट एक्सेप्ट कोत्ता ओ रिजेक्ट कोत्ता. जेन्ना तुका सैतान सांगता आयज तूं वीक आहा, तूं कांयच करनाका, तूं बेडीरूच राव, तूं टिचींग सुद्दां आयकनाका. हे थॉट्स कोण दिता? पवित्र आत्मा दिता? ना ना. सैतान. सैतान दिता. सो आमकां गरजेचें तोंड ओपन करून म्हणपाक, गेट अवे सैतान. आतां आमकां पृथ्वी दिल्या, गरजेचें.
ह्या ऑथॉरिटी पदवी दिल्या सो आमचें तोंड ओपन करपाक आनी विचारपाक की चिंतना म्हाका कोण दिता आनी तुका कोण न्ही चिंतना इट्स कंप्लिटली कॉन्ट्रडिक्टींग टू द वर्ड ऑफ गॉड जाल्यार आमचें तोंड ओपन करून म्हणपाक गरजेचें गेट अवे सेटन. वय जायते फावटी तो भिरांत घेवन येता इन सेम एरिया आनी तेच एरियांतल्यान तो आमकां भिरांत दिता. तो म्हणटा तुजेशी जावचें ना. सो ते घोडेक न्हू तोंड ओपन कर आनी म्हण गेट अवे सेटन. तूं म्हण हांव जाणा हांव कोणाचें चेडूं. ग्रेटर वन येस म्हजे भितर आसा. आनी म्हज्या बापान सांगलां म्हजेशी सगळें घडटलें कित्याक म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो. The greater one, the mighty one, the creator, the wholeness of God is inside of me. Thank येस you, सिस्टर. Jesus. Thank you, Holy Spirit. जीसस. हांव कोणाक कितें शेअर करपाक जाय मारिया Sister Rosie. Sister Rosita, thank you, Jesus. तूं recording आयकपाक जाता, but you can also share. Thank you, Jesus. Maria कितें शेअर करता ओ Sister Nancy? Praise God. Please. पयलीं म्हाका एशे को चिंतना येतालीं जायतीं आनी म्हाका हें जायना तें जायना सगळी नेगेटिविटी. सो मागीर हांव स्क्रिप्चर कन्फेस करपा लागलें. लायक 1 Corinthians 2:27 I am the body of Christ. Satan, sickness, sin has no power over me. सो ते सोत मानून हांव पयलें बडा 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 को म्हणटालें सो तेच मिनींग बा सोजमो नाहलें. सो मागीर हांव स्लो वन थिंग एट अ टायम कोन्न हे कोन्न मागीर मुगेले तो बावाट वाडपा लागलो आनी ती चिंतना जावं हांव आनी जेन्ना हांव टिचिंग्स आयकोता सो मुगेले आनी स्पिरिच्युअल वाड जाली Thank you, आनी Jesus. ते सोगले ते वचपा लागले जे नेगेटिविटी आहा आनी सगळे पॉझिटिविटी लायक गॉड्स नेचर येवपा लागलो गॉड्स आनी म्हाका पयले लायक स्कुला पावोवपा वचपा हाडपा म्हाका कांयच जायना आहलें सो मागीर मुगे घोव म्हाका म्हणटालो यो यो आमी स्क्रिप्चर म्हणीत या सो आमी स्क्रिप्चर म्हणीत वयतालीं रस्त्यान आमगे कन्फेस करीत वोसोप येवप सो मागीर आतां हांव एकटें वयता एकटें येता म्हाका आनी हांव प्रेज एंड वर्शीप दिता मुगे थिंगा So, आज तू स्क्रिप्चर तुझ्या बुवाचो ताळो ऐकना, right? ना 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 थँक यू जीसस. आज तुक खबर हा जेन्ना तुक आवाज येता की तुज्यान कांय करपाक जायना, तूं वीक आहा, तूं फियरान राव, तुज्यान तूं ओस्कोद आहा. जेन्ना तूं जाणा हो कोणाचो आवाज तो, कोण म्हाका ही चिकून दिताय ती तूं डिसर्न कोत्ता थ्रू द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. येस 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 थँक यू जीसस. आनी एक केन्ना कितें जालें लायक सिकनस जाल्यार 1 Peter 2:24 स्क्रिप्चर तो एक यूज कोत्ता हांव. By his stripes and wound, like by Jesus' stripes and wound, I'm completely healed. Like I use this scripture for my children. माशे दिको sick जाले हांव तो म्हणटा आनी immediately म्हाका रिजल्ट मेळटा लायक जीसस गॉड इज 100% वर्किंग सो तो हो हांव जायतीं वर्सां जालीं म्हणटा लायक थँक यू म्हाका जीसस. आनी तो हांव यूज कोत्ता आनी जायते जाणांक हांव होच स्क्रिप्चर दिता 1 Peter 2:24 थँक यू जीसस. आणि another scripture I got to this class was I can do all things through Christ. आणि जेन्ना तो स्क्रिप्चर हांव कन्फेस करपा लागले तेन्ना things started beautifully working in my life. Like म्हाका कुकिंग करपा जावं क्लिनींग करपा चल रे तूं कर रे मुको जायना रे असली उतरां येतालीं आतां हांव ती कांयच येयनाय जेन्ना तो स्क्रिप्चर घेवपा लागले आनी म्हणपा लागले सो आतां ती येयनाय म्हाका सो हांवूच कोत्ता आनी म्हाका खबर आसना केन्ना मुगे घरूय साफ जाता आनी मुगे ती सगळें जायन येता ब्युटिफुली थँक आनी हांव यू जीसस. टिचिंग्स हांव लायता म्हाका विडियोज येताय न्हू ते धाकटे टिचींग सो हांव ते लायता आनी म्हाका जायती घोटाय मेळटा तेजेर आनी ब्युटिफूल
Thank you, Jesus. Thank you, Sister Maria, for sharing. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. जायते पावटी ना Thank you, Lord. सोयतान आमकां धाकटे धाकटे एरियान चिंतना घेवन येता. हांव एक मुगला एग्जांपल शेअर करता. एक दीस न्हू सिस्टर क्युमीन म्हाका विचारलें आमच्या घरान न्हू पेंटींग आसलें आनी हांव पेंटींग करतालें ओके. सो तिणें विचारलें लायक तूं पेंटींग करता? हांवें म्हणलें वय हांव पेंटींग करता पूण तें म्हाका लायक जाताय दुसऱ्या लायक जायनाय. पूण हें कोण सांगलें दुसऱ्या लायक जाताय वो जायनाय ते? सैतान कोणाचो आवाज ऐकिला हे? सैतानाचो. सैतानाचो. सो एक्झॅक्टली इन स्मॉल स्मॉल एरिया न्हू आमी हे आमकां दिसता हें जस्ट ऑर्डिनरी पूण ते हितून आमी एक्नॉलेज कोत्ताय एक्सेप्ट कोत्ताय ते. थँक Yes, यू Sister जीसस. Nikita. But once you started scripture to believe केले आणि तेजे तुवें बारीकसाणेन is not just of sayings तुवें तेजेर एक एक उतराचेर नियाळ करूंक जायो. इवन लायक रोजरी देखो आमी मुट्टाय जाल्यार आमी पयलीं बेश्टी मुट्टालीं पूण जेन्ना ते एक एक वर्ड तुवें सोत मानून ती मॅसेज आहलोली रोजरी बिट्सांत देखून देव बापान ती सायबीण मांयक धाडलोली नोमान कुरपेन बोलो सो इट्स नॉट अ लायटली वर्ड ते पवित्र उतर सो आमी जेन्ना मुट्टाय ते पवित्र उतर आमी सारके बावाटान आनी हेज्यान मुळ्ळे न्हू देन ओन्ली इट कम्स ट्रू सो ते भाशेन थँक यू जीजस. आनी सैतान चड एरियान हूंय हें कोत्तालो मुझे सांगता जेन्ना तिळसाचो टायम जालो न्हू सोद्दां गॅसीचेर कितें आहा कोणाक कितें सांगपाक जाय जाल्यार तेच टायमाक उडकास येताले. सो कोणाय चड आवाज आयकता आमी तुम कोणाक जाता सैतानाचो थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. सिस्टर नॅन्सी कितें शेअर करता ओ सिस्टर? येस प्रेज गॉड शेअर कोत्ता. सिस्टर जायत पावट आतां न्हू सद्याक लायक हांव एक सिट्युएशनान वयतालें आनी तूं जाणा जेन्ना कामाचें जाता आनी दोगांयचेंय जाता तेन्ना मागीर कितें जातोलें कितें थॉट्स येतोले तुका आतां तूं कितें कोत्तोलें आतां बील फारीक कोत्तोलो कशें जियेतोले तुमी भुरग्यांचें कशें कोत्तोले हे थॉट्स कोणाच्यान येताय आमच्या देवान स्पिरीट ऑफ फियर दिवन आमकां आनी जोरी तर हांव म्हणटालें मागीर म्हाका सैताना हो सिंगचो म्हणोन तूं म्हाका सोताय नाका कित्याक माय गॉड इज अ बीग गॉड म्हणटालें हांव जेन्ना म्हाका हे थॉट्स येताय तेन्ना आनीक हांव म्हणटालें आय एम द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड एंड आय कॅन नेवर बी इन लॅक जेजू तूं गरीब जालो म्हाका लागोन म्हाजी पॉवर्टी तूं येयली तूं मेंजरां जालोलो गोरवांच्या गोट्यान कित्याक म्हाका गिरेस्त करपाक लागोन आनी तुवें सोगली कितें हा लॅक ऑफ जॉबलेसनेस कितें हा तें सोगलें तूं येलें म्हणोन तुज्या खुर्साचेर 2000 years ago व्होरोन तुवें तें खिलायलें आनी तूंच म्हाजो सोर्स आनी तूंच म्हाजो प्रोवायडर आनी मागीर हांव कितें करूंक लागलें अशें कोन्न तेका हांव सांगतालें जेजूच्या नांवान वच सैताना हिंगचो म्हाजी मोती न्ही नाका हांव करीत रावतोलें देवाचें उतर हांव जाणा म्हणटालें जॉन 10:10 द थीफ कम्स टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय तूं म्हाजे भितर हें उतर हा तें व्होरोंक येयला म्हणोन हांव जाणा म्हणटालें तो कित्याक म्हाज्या हाटीक लागलो तो कित्याक तुका जाय हें म्हाजे भितर आहा तें व्हडतें आनी तें व्होरोंक तूं येता आनी तेका लागोन तूं म्हाजेर जाता तितलो प्रेशर घालता तें हांव गिव अप करपाक कित्याक हांव जाणा हेजे फुडल्यान म्हाजी व्हडली मिलाग्र रावता म्हणोन सो हांव तेका अशे भाशेन सांगता आनी उलोयता आनी कितें कोत्ता हांव म्हाका बिजी दवरता कितें करून दीसभर लायक टिचींग्स आयकोन प्रिचींग स्टडी करून देवाचें उतर कन्फेस करून दुसऱ्यां तेन्ना जॉयन जावप लायक इंटरसीड कोत्ता तेन्ना प्रेयींग इन टंग्स अशें आनी म्हाकाच बिजी दवरता तें चिंतपाक हेंच दिना पूण तुका सांगो सिस्टर निकिता येस हांव जेन्ना तें करूंक लागलें न्हू सुपर नॅचरल जाता म्हाज्या लायफान कशें प्रेज कितें कोन्न जॉब रेडी जाताय तूं जाणा आतां म्हाज्या लायफान इतली जॉब्स येयल्याय म्हाका कितें सिलेक्ट करूं म्हाकाच कळना थँक यू जिजस हालेलुया प्रेज लॉर्ड. इतली कित्याक देवाच्या स्टोर हावजान आमकां इतली हा तेणी वयतोयत म्हणोन वयर सान तुमचे हितून उटयेन हे भाशेन आनी तेणें ऑलरेडी आमकां तें एकम्प्लीश केलेलें हा Amen. ऑलरेडी विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स त्या पासत हांव तेका आर्ग दिता आनी मोहिमा दिता मोगाच्या बापाक की तो इतलो मोग आमचो कोत्ता कित्याक तो एवरी नीड आमची जाणा आनी जेन्ना आमी तेका सीक कोत्ताय आमची सोगली कितकोन एड जाता तें आमी वारी जावपाक कसलीच गरज ना Thank you, थँक यू Jesus. जिजस Amen. Thank you, Jesus. Correct. Thank you, Lord.
आनी कोणूच हें कोत्ता थँक्यू जिजस. सो आतां आमकां कळ्ळें न्हू डिसर्न जावपाक विचारपाक जेन्ना ही चिंतना येताय स्पेशली चिंतना येताय मिसअंडरस्टँडींग हेट्रेड बिटरनस एंगर जें कितें देवाच्या उतराचे विरुद्ध आमकां सांगता की तूं बरें दिसना तूं गूड फॉर नथींग यू आर फॅट यू आर अगली हय कंडेमनेशन गिल्ट सारकें तुका फेथ ना तुका भावार्थ ना तुका अनॉयंटींग ना तुजे भितर देव ना तू कडच्यान देव पयस आहा ही सगळी चिंतना कोण घेवन येता तो सैतान क्रिएचर घेवन येता. सैतान आनी ताकाच लागून देवान विचारलें रायट हू टोल्ड यू हय थँक्यू जिजस कित्याक देवाक कळ्ळें थिंगा थर्ड पर्सन येवन चिंतना दिवन फोट दिवन डिसीव करून गेलो म्हणून आनी एवरी डे हो सैतान आमच्या मायंडान आमकां ही चिंतना दिता थँक्यू जिजस आतां बर्ड आमचे तोकले वयल्यान वयता ते आमच्यांनी स्टॉप करूंक जायना रायट पूण ते बर्डाक आमचेर तकलेर येवन घुटेर कोत्ता तांतें घालता जाल्यार स्टॉप करूंक जाता रायट येस सो एक्झॅक्टली चिंतना जेन्ना तुका दिसता ही देवा कडच्यान येयल्लें तोंड ओपन कर आनी म्हूण सैतानाक कोडसो जेजूच्या नांवान गेट अवे हय हांव हे थॉट्स मानून घेयना हे थॉट्स म्हज्या बापा कडच्यान येयल्ले हे थॉट्स म्हाका पीस दिना हे थॉट्स म्हाका तो ग्रेस तो लव दिना पूण हे थॉट्स म्हाका कन्फ्युजन रेस्टलेसनस बिटरनस स्ट्रायफ मिसअंडरस्टँडींग आमी जायते फावटी लोकांक मिसअंडरस्टँड जाता आमकां खबर पासून आसना घोडये ते टायमाक तो मनीस कितें सिट्युएशनान तो वयता आमकां खबर ना पूण आमी डायरेक्टली जज कोत्ता रायट हय आमकां कांयच खबर ना आमी कोणाचो ताळो आयकोताय कोणाचे थॉट्स अलाव सैतानाचें कोत्ताय सैतानाचे पूण केन्ना ते क्लॅरिफिकेशन केलां मिसअंडरस्टँडींग रिसॉल्व करपाक केलां ना आमी आमचेच अंडरस्टँडिंगाचे लीन जाताय आमी आमचेच कन्क्लुजन पास कोत्ताय थँक्यू येस जिजस आनी हे इतलें डेंजरस थँक्यू जिजस कित्याक बिटरनस स्ट्रायफ हेट्रेड हे सगळे डिमॉनीक स्पिरिट्स हय सिस्टर नॅन्सी आतां तूं कंप्युटर उजार कोत्ता आतां सपोज तूं खंयचे वेबसायटीन वयता तुका थिंगा ऑप्शन मेळटा न्हू कुकीज एक्सेप्ट द कुकीज हय हय केन्ना पयला तुमी एक्सेप्ट द हय कुकीज फोनाचेरूय येताय फोनाचेरूय येता मेसेजीस रायट सो मागीर तुवें हय ते कुकीज एक्सेप्ट केले म्हणटरी वॉट आर दे आर द स्मॉल स्पायज इन योर मोबायल ओ स्मॉल ओके स्पायज इन योर कंप्युटर आतां सपोज हय तुका ट्रॅवल जावपाक जाय तूं थिंगा ट्रॅवलींग गाशनू पयलीं तुका थिंगा सगळें येतलें आनी तूं म्हटलें वाव होली स्पिरिटाक कळ्ळें हय पूण ते कितें दोज आर द कुकीज those are हय the spies small little हय cameras कित्याक एक टायम घोडये तुवें ते पिक्चर सर्च केल्लें आतां तुका तेच रिलेटेड सपोज युट्यूबार तूं एक खंयचो विडियो चोयलो तुका तेच रिलेटेड विडियोज येयत रावतले वाय बिकॉज सारकें यू हॅव एक्सेप्टेड द कुकीज यू हॅव एक्सेप्टेड तुवें ते मिनी कॅमराज एक्सेप्ट केल्ले सो हय एक्झॅक्टली दिस इज अ ब्युटिफूल एग्जाम्पल होली स्पिरीट गिव मी एक्झॅक्टली आमी हे मिनी कुकीज म्हणजे सैतानाक आमच्या जिवितान अलाव कोत्ताय जेन्ना आमी हे चिंतना अलाव कोत्ताय बिटरनस हेट्रेड हे जावन आसाय धाकटे कॅमेरा हय सिस्टर डिमॉनिक हय एक क्वेश्चन आहा म्हाका या लायक सपोज आतां तुजे मोतीन एक फियराचो थॉट येयला हा तो थॉट आतां आमी उलोयना बट तो सैतानाक कोवता सैतानानूच थॉट दिल जाल्यार तेका खपना तो थॉट इफ सपोज फियर घेवन येयलो जाल्यार देव तुका फियर दितलो ना सो सो एट दॅट टायम इवन आमी उलोयना जाल्यार लेगून आमी तो थॉट कॅन्सील तूं करपाक कॅन्सल गरजेचो न्हू हय कॅन्सल कर तो थॉट तुका कळ्ळें न्हू हो थॉट आतां जेजू कडच्यान येयलना म्हणून कित्याक तूं तिमोथी आमकां सांगता की देवान वन आमकां सेकंड भिरांतीचो आत्मो दिलना सो तूं जाणा तूं कॉन्फिडंट आहा तूं शुअर आहा की हो चिंतन थॉट येयले ते भिरांतेचे सो देव केन्ना भिरांतीची चिंतन दितलो ना दिवचो ना सो तूं 100% कॉन्फिडंट हा हें चिंतन तुका कोणा कडच्यान येयला आनी ते क्रिचराक ते सैतानाक जाया तुवें तें तोंडांतल्यान कन्फेस केल्लें हय एक्सेप्ट केल्लें अक्नॉलेज केल्लें
पूण जेन्ना तें चिंतन येयलें तूं तोंड ओपन कर आनी म्हूण आय कॅन्सील दॅट थॉट इन द मायटी नेम ऑफ जीसस. Thank you, Lord. द हार्वेस्ट इज डिस्ट्रॉयड Oy. इन द नेम ऑफ जीसस. In the name of Jesus. कित्याक Thank you, Holy देवा Spirit. कडच्यान आमकां केन्ना फियर, एन्झायटी, वरी, Mhm. कन्फ्युजन, मिसअंडरस्टँडींग, एंगर, हेट्रेड, बिटरनेस केन्ना येयना. Oy. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. थँक यू होली स्पिरिट. ओके, कोणी थँक्स गिवींग प्रेयर करता? नॅन्सी करता? Okay, हांव कोत्ता. कर. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. ओ वेळ मोगाचे बापा तूं आमकां दिलो तुजे बाराबोन सारपाक. मोगाचे बापा जाण जावपाक हुंयची चिंतना कोणाकडच्यान येताय तूं कोडच्यान हुंयची चिंतना येताय जी आमकां पीस दिताय. आनी सोयतान कितें चिंतन घेवन येता तो आमच्या मोनान येता थॉट्स घेवन ऑफ कन्फ्युजन, दुसऱ्याचे रागार जावपाक, बिटर जावपाक, अनफॉरगिवींग जावपाक, भिरांत येवपाक, एन्शियस जावपाक, हे सगळे थॉट्स ते कडच्यान येताय मोगाच्या बापा. जी आमच्या जिवाक सुसेग दिनाय, फकत फियर हाडटाय, एन्शियसनस हाडटाय, पीस हाडनाय, डिस्ट्रॅक्शन हाडटाय. पूण तुजी थॉट्स मोगाच्या बापा जावन आसा ग्रेटर मोगाचे बापा आमकां ओन्ली फॉर आ पीस अँड प्रॉस्पेरिटी. ओय मोगाचे बापा कित्याक तूं जावन आसा एक मोगाळ बाप आमचो. कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक जेजूक धाडलो आमचे सगळे लॉस दवरपाक आनी आमकां हें इटर्नल लायफ तुवें ब्लेस करपाक आमकां ऑलरेडी केलां तें. आनी आमी आतां सगळे इनहेरीट कोत्ताय कित्याक आमी जावन आहाय तुजी प्रिन्स एंड प्रिन्सेसीस तुजी किंगडमान. तूं जावन आसा आमचो व्हडतो बापूय मोगाचे बापा. आनी तुजें उतर म्हणटा दॅट यू वील नेवर लीव अस नो नेवर forsake us. हो जावन आसा तुजो प्रॉमीस. आनी तुजी प्रेसन्स आमी सगल्याक वयता तिका घेवन वयताय आनी हें तुजेंच उतर आमी दुसऱ्यांकूय दिवपाक तूं आमकां आदार दीत म्हणून त्या पासतूय तुका आमी अर्घ दिताय. सिस्टर निकिता तेजी फॅमिली पासत जी सगल्यांनी शेअर केलें टेस्टिमनी तेंच्याय पासत जी एकठांय जाले तेंच्याय पासत तुवें तेंचीय मनां उजवाडायलें आनी आमकां कोणाचो ताळो आयकोपाक कोणाचे थॉट्स एंटरटेन करपाक आनी सैतान घेवन येयत जाल्यार तेका जेजूच्या नांवान वच म्हूण आमच्या जिवितांतलो सांगपाक तुवें आमकां शिकयलां म्हूण त्या पासत तुका अर्घ दिताय. जेजूच्या नांवान बापाक हें मागणी कोत्ता. आमेन Amen, आमेन amen, आमेन. amen. Thank you, Jesus.